दुसरो विशय हा ट्रान्सपोर्टाचो. ट्रान्सपोर्ट म्हणजे म्हाका जाणा खूब जाणांक फक्त तालांव दिसतलो, सो तालांवा वेल्यान सुरवात करया. तुम्ही एक मंत्री अशे जेन्ना सगळे जाण भिताले नवीन फायन्स इम्पोज करपाक, इलेक्शना पयलीं म्हणटा, तेन्ना सुद्दां तुम्ही सारके क्लियरली सांगताले की हें बाबा चुकना म्हण. तरी आसतना कशे बशे करून ते इलेसांव काडलें आनी मागीर तुम्ही ते आमचेर घालें. आतांय बी कशें आहा रस्त्याचेर आमी गोंयकार एकमेकांक समजून चलना सद्या, की थोडे कडेन वॉर्निंग दितात, थोडे कडेन घालतात फायन. बाब आज तुम्ही स्टेटमेंट केलें की वायलेशन 50% कमी जाल्यात आनी रेव्हेन्यू डबल जाला म्हण फायन्सांचो. हें गणित कितें? गणित अशें आसा, विसरनाका की बाकी सगळे देशान जेन्ना हें लागू जालें 2019 जुलय, आमी केन्ना लागू केलें? हाल्लीच लागू केला. आमी इलेक्शना उपरांत इलेक्शना आय कॉल इट बिफोर इलेक्शन आनी आफ्टर इलेक्शन. येस, यू कॅन कॉल इट दॅट वे. इट इज अ फॅक्ट. सो आय डोंट वॉन्ट टू डिनाय दॅट. इलेक्शना लागून खंयची पॉलिटिकल पार्टी वा खंयचोय गव्हर्मेंट हें जावपा, हें लोकां हास्ती जातली म्हूण हें करपाना. आनी तुमी पळयलां तेन्ना सोशल मिडियाचेर, तुमचेच मिडियाचेर लोकांचें कशें रिएक्शन येतलें. पूण दीस हॅड टू बी डन. In fact, personally, I was for it for being from July to 2019 itself. I was very vocal, but I had to ultimately, it's a collective decision. I had to go as per the opinion of others. आता अशें जाला, आता कशें लोक पालन करता कायद्याचे, आता कशें फायन फारी करता, आता कशें फायन इतली मायज आसा म्हूण लोक कशें फाटी सरले. रेव्हेन्यू वयल्यान वाडला आमचो, डबल जाला, आनी वायलेशन कमी जाला. म्हणजे people ultimately are disciplined. What about our Goans when they go abroad? They follow all the rules. चुकून सुद्धा they will not jump the signal. तुम्ही म्हणता आमकां सगळे कळटाले, पण परवडटा म्हणून आमी वायलेशन्स करताले. होय, 100 रुपया कोणूच दितालो, 100 रुपया काडून कोणूच दितालो. म्हाका हांव जाणा, थोडे आमचे फॉरेनर आहा ते कशे म्हाका सांगताले, थोडे पुलिसूच सांगताले कशे फकाणां करता. कसले इंडियेचे पुलीस, नॉट इवन फ्यू सेंट्स म्हूण. म्हणजे कितें ते 100 रुपया भरपा पडटा, आमी तेंच्या बॉल्सान घायले वचपा दिता म्हूण. आज तशें ना. टुडे फायन्स आर ह्यूज एंड पीपल फील लायक फॉलोईंग द रुल्स आनी इट इज फॉर देअर ओन सेफ्टी. आनी म्हाका एक सांग, जेन्ना तूं ट्रॅफिक वायलेशनूच करना, यू डोंट जम्प द सिग्नल, यू आर नॉट ड्रंक वायल ड्रायव्हिंग, वाय शूड यू पे द फायन? You will not be paying any fine. So follow the rules and don't pay any fine. That is the principle. Rather than questioning the fines, you are saying follow the rules. Vishay Sopla. Yes, Vishay Sopla. Learn to be more disciplined on the roads. Which is good. Which is actually very, very good. Yes, because it is not only your life is precious, other people's life you should consider more precious. तू फाल्यां पिवन रस्त्यार वयतलो, तुजी गाडी मारून, जशें हिंगा मिरामार एकदां जालें, तू दुसऱ्यांचो जीव काडटलो आनी मागीर तो बाबडो तेजे फॅमिली तो उणें जाता. तूं बरो एन्जॉय करून रस्त्यार गेलो, सो हें जावपा जायना. सो प्लीज गोंयकारा कडेन मागता, फॉलो द रुल्स. यू विल नॉट हॅव टू पे एनी फायन. सो फायनाचे चिंतनाका इतल्यो मायज आहा म्हूण. फायनात चिंतून मागीर रूल फॉलो करपा लागल्यात. आमची मातशी उलटी चलना गोंयकारांची सद्या. आमी रूल फॉलो करपा जाय म्हूण तुगेले फायन दिना न्ही, आमी फायन दिवची पडटा म्हूण सद्याक रूल फॉलो करता.